बेकायदेशीर जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात राजकीय फुडारी संदीप वजरकरान म्हापसा कोर्टात घातला जामीन अर्ज. एसआयटी करता तपास. फुडली सुनावणी 14 जुलयाक. महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन 3 आणि 4 जुलयाक. 3 सभापती वेंचणूक. शिंदे सेना बीजेपी सरकाराचे विस्वासमत. शिंदे म्हणटा 170 आमदारांचो तेको. शिंदे फातोडेर पावलो गोंयांत. राज्य वेंचणूक आयोगान काढली आरक्षणाची अधिसुचोवणी. ओबीसी सोडून एससी एसटी आणि बायलां खातीर आरक्षण जाहीर. हाच्या फुडें कसलेच राजकीय आंदोलनात वांटो घेवचे ना. बरोवन दियात. कामार परत घेता. मुख्यमंत्र्याचो उपासाक बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक रकाद. देशभरात जीएसटी येणावळ जुनात 1,45,000 कोटी. सेगीत 5व्या महिन्यात 1,40,000 कोटी पार. फाटल्या जुनाच्या तुळेत 56% वाढ. गोंयांत 429 कोटी, वाढ 37%. अनमोड घाटार सेल्फ एक्सिडेंट. ट्रकाच्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो. ट्रक परतलो. ट्रकाचो ड्रायव्हर बरोच वेळ कॅबिनान उरलो आडकून. ड्रायव्हराक केला हॉस्पिटलान शिफ्ट. गोयच्या शिमेर कर्नाटकात जोयडाच्या गावांनी दुयेत पडटल्यांचे हाल. गाडी ना, रस्ते ना. कांबळीत घाल्ल्या दुयेती उखलून किलोमीटरचे किलोमीटर पायपीट. खासा रिपोर्ट. या वर्सा वास्को दामोदर सप्ताह मोठ्या दबाज्यान करपाचो वास्कोकारांची मागणी. 2 वर्सां कोविडात सप्ताचेर मर्यादा. 3 ऑगस्ट सावन सप्ताह. गोयचो आदलो आर्च बिशप राहुल निकलाव गोन्साल्वीस संवसाराक अंतरले. गेले 10 दीस हॉस्पिटलांत चलतालो ट्रीटमेंट. सोमारा ओल्ड गोवा निमाणे संस्कार. देशात कोविडाचे 17,070 नव्यो केशी. ॲक्टिव्ह केशी लाखावयर. फाटल्या 24 वरांत 23 जाण सोंपले. गोंयांत दिसाक नव्यो केशी 125. सक्रिय केशी तेकल्यो हजारावयर. महाराष्ट्रात शेतकार सुसायड फ्री करपाचो सोपूत सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकरान घेतला. बाळासाहेबाचे स्वप्न जाले साकार. एक शिवसैनिक जालो महाराष्ट्राचो सीएम. विधानसभा अधिवेशनाक आर्जीन इन्व्हर्ट केले. पोगो बिल. आमदार म्हणटा गोंयकारपण करतल्या आमदारांनी आता बिलाक दिवचो तेको. बिल संविधानाक धरूनच. वापरून उडोवपाच्या प्लास्टिक वस्तूंचेर बंदी आशिल्ल्या प्लास्टिक वस्तूंचे बेकायदेशीर उत्पादन, आयात, साठो, वितरण, विक्री, वापराक बंदी. गोंयांतूय अंमलबजावणी. नुपुराक तेको दिलो म्हूण कन्हैयाची गोवटी उडोवपी जिहाद्यांची पाकिस्तानी लिंक. गाडयेक 2611ची नंबर प्लेट. एनआयएक मोठ्या गँगाचो दुबाव. उदयपुरात आदोगादांचो जिहादींची केस घेवंक न्हयकार. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलै सावन सुरू. 12 ऑगस्ट मेरेन चलतले. 18 जुलयाक राष्ट्रपतीची वेंचणूक. आज बीजेपीची हैदराबादात राष्ट्रीय कार्यकारी बसका. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अध्यक्ष तानावडे. सतीश धोण हैदराबादान. तेलंगणा बीजेपी महिला मोर्चान दिलो येवकार. प्रधानमंत्री मोदीची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिनाकडेन फोनाचेर चर्चा. युक्रेन रशिया संघर्षाचेर दोनूय फुडाऱ्यांचे उलोवप. प्रधानमंत्र्यान चर्चा वाटाघाटीच्या मार्गाचो केलो पुनरुच्चार. टॅक्सेशन आणि स्टॉक मार्केटात आज सावन कितलेशेच बदल. पॅन आधाराक लिंक करपाक फी दुप्पट वाडयली. गोंयांत वाणिज्य पदवीधरांक रोजगाराची संद दिवपा खातीर सरकार करता काम. फाउंडेशन कोर्स म्हूण 6 म्हयन्यांचे प्रशिक्षण दिवपा खातीर भारताचे सीए संस्था बरोबर MOU.
पंचायतीचे वेंचणुकेक लागून गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाजाचे दीस 21 दिसां वेल्यान उणे करपाचो जाव येता विचार विधिमंडळ कामकाज समिती घेतली निर्णय।